India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. फाटल्या वर्सात जो पावस पडलो आणि त्या पावसान एक हुंवार येयलो आणि गांजा गांवांत जवळ जवळ उदक भरपूर वाडलें आणि लोकांच्या घरांनी गेलें आणि तशेंच मेजर अशी 4 घरां सामकी जमीनदोस जाली आणि त्या दिसा जे लोक आशिल्ले ते रस्त्यार आयले कित्याक कारण तेंचे सामान तांकां काडूंक मेळना आनी कसलीच तांकां धांवपळ करूंक मेळना. तुमचें घर फुल फुल पडलें फाटलें बी हें जाल्लें आतां रिपेर केलां. कांयच मदत मेळूंक काय गव्हर्मेंटान कांयच ना. गव्हर्मेंटान तांकां ते 2 लाख दिले आमकां कांय ना दिवं फक्त म्हाका दिल्या 40,000. नुकसान कितलें जाल्लें? नुकसाण कमीत कमी 2.5 लाख सुमार जाली तबलत तेजें सगळें आनी भिंत बी सगळीं हें जालें क्रॅक जालें घराची सगळें घर क्रॅक जालें. परत एकदा ह्या जुलयान तेंची घरां तेंच्यांनी जमता तशी उबी केल्ली आसा. तशेंच तांकां सरकारान जे 2 लाख दिता म्हणून सांगलेली मदत ती 2 लाख तांकां मेळ्ळी पण आपले पदरचे घालून म्हणल्यार लोन काडून कोणें 20 लाख जावं 10 लाख अशें करून उरलेलो खर्च करून तेंच्यांनी घरां परत उबारलेली आसा. काही जणांचे स्वस्तांनी काही गांवच्या लोकांनी आमकां खूब हेल्प केलो मदत केली तितूंतल्यान आमी सावरले. काही भितर आमकां सरकारानूय मदत केली पंचायतीनूय आमकां काही खाण्यापिण्याची वेवस्था केली स्थानीक आमदार हेणें आमकां खाण्यापिण्याची वेवस्था केली अशें करून आमी हांगासर आमी हें केलें संवसाराचें आमी हें केलें. नरेंद्र गांवकारान म्हाका बरी हेल्प केली आनी मागीर आमकां गव्हर्मेंटान ते 2 लाख केले आनी अशें हे आमचे प्रेशर आसा तेंच्यांनी आमकां 10,000 अशें दिले. कोण क्रिशर वालो आनी नानू नायकान पण अजुनूय ते त्याच भंयान रावले की फाल्यां सकाळी परत असो पावस पडलेलो परतूय तांकां थंयच्यान धांवचें पडत काय कितें. लोकांनी परत एकदां आपलो नव्यान संवसार केल्लो आसा तेन्ना उदक मेन भरलें पावस भरपूर तुका आमच्या पोटान कमी पळय तें उदक कितकें वाडटलें कितें देंवतलें हें आमी कांयच सांगूंक शकना. आमी एवढें उदक चडटा म्हणटा आमी सामानाचें आवरावर लागले कारण आमकां हो पयचो भंय आमकां आजून वचूंक ना मनान भंय आसा. पूर्व आमी देवळान तुजलो तिगांनी आतां परत तुमचो गणपती हांगा येता. हय आतां अजून पडटा येतलो. सो परत अशी सिच्युएशन गांवांत परत पुट्टी बिट्टी येतली अशी कितें आतां तुमकां परत हें आतां आसा. आमकां तोच भंय आसा रातचे आतां उदक पोवन करूनच दिसपाचें आमी 3 पाळी येयले परते मोडटले काय मोडटे ना आनी भुरगीं आसा न्हू भुरग्यांक खंय व्हरतलो ते आमकां भंय असो आसा. सुर्या काय म्हणजे गांवकार सुर्या गांव पुरो चवथ तुमचे भायर गेल्लो न्हू कशी? आमी बरो शेजान गेले सवय हय एकूच कोम देवळान म्हणून कशी कितें तयारी आमी हांगाच घेतात घरान करता तयारी सुरू केल्ली आहा. हय हय म्हणून नवे मकार हय माटोळे नवीन सगळें नवीन सगळें म्हणजे त्याच उमेदीन परत हय हय चवथ परत जाता. बरें चवथ दिवाळी तुमचे भायर गेली बरो सगळें टोटल सगळे सण तुमचे जवळ जवळ म्हणजे जुलय म्हयन्यान हें वर्स तांकां कंप्लीट जाता. गांजेच्यान स्टुडंटां खातीर बिबेक